नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार दिवाळीची परबी. आनी दिवाळीची परबी म्हणटना आमचे विशय जे आसात ते डेफिनेटली आज नरकासूरा वयल्यान सुरू जातात. पांडुरंग बाब गांवकार आसा आमचे बरोबर, जोयल बाब अफांचो आसात, लौकीक बाब शिलकार आसात. आनी एक इंट्रस्टींग गजाल पांडुरंग बाब खूब वर्सांनी हांवें पळयल्या की ह्युमन रायट्स कमिशनान तुगेले दखल घेवन सांगलें की इतल्याच टायमार नरकासुराचें हें चलता म्युजीक, हाजी जतनाय पुलिसांनी घेवची म्हणून कांय हावजींग सोसायटी पणजेच्यो तुगेल्यो ह्युमन रायट्स कमिशना म्हळ्यार गेल्यो. आतां नरकासूर द डिमन हॅज बिकम अ ह्युमन रायट्स इशू. सो तुमचे ह्या विशया वेलें मत आमी जाणून घेवया आनी मागीर बारीकसाणी भितर या. हे काम एक्चुली पुलिसांचें. आतां ह्युमन रायट्स कमिशनान सांगप आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगप एक खूब म्हणजे फाटली अनेक वर्साच्यान हें चल्लां की आतां सुरू जालें पळय. ह्युमन रायट्स कमिशनान दिला ऑर्डर काल आनी आतां बातमी येयल्यो छापून, पूण आयज सकाळच्यान धुमशान सगळें सुरू जाल्लें आसा. एटलिस्ट हांव कितें म्हणटा की शेजाऱ्या पाजाऱ्याक तुमच्या कोण सीख आशिल्लो मनीस आसा, कोण भुरगीं आसात, तांचो विचार तरी करून मातसो भुरग्यांनी हें करपाक जाय. म्हणजे हे जे कल्चर आसा न्ही तांकां चडूय आमी खतपाणी घालपाची म्हाका दिसता गरज ना. आनी सगळ्यांनी मातशें लिमिटान रावन करपाक जाय. ह्युमन रायट्स कमिशनान जरी सांगलां पुलिसांक तरी पुलीस एक्ट जाले अशें दिसना आतां दिसभर तरी. म्हणजे आत्तां आरत्यो वाचपाक लागल्या. म्हणजे कित्याक तूं ऑब्जेक्शन घेवपाक येयलो जाल्यार सांगपाक न्हू देवाचें गाणी ऑब्जेक्शन घेता काय म्हणून सांजचें नरकासूर वाचतले. आतां जर दिसभर चालू आसा न्ही दिसा वयलें तें तूं जर आतां आयकल्यो तें बरी बरी गाणी आरत्यो भजन बी लागलेले आहा, पूण तेच रिमिक्स स्टायलीन लागलेले आसा. सांजचे ते नरकासुराची गाणी वाजयतले. सो म्हाका दिसता की प्रश्न पुलिसांक सांगून म्हाका दिसना काय फरक पडटलो म्हणून. प्रश्न सांजेचोच आसा न्ही. हय सांजेचोच आसा. पूण म्हाका दिसना की म्हणजे हे टेलिकास्ट जातले सांजेच, पूण म्हाका दिसना की आमी सारकी अशी टायमार टेलिकास्ट जातले ज्या टायमार डेसिबल लेवल वाडपाक लागिल्लो आसता. हय हय. सो योग्य गजालीचेर आमी चर्चा सुरू केल्या लोक. हांव सकाळीं पणजेसान बेश्टो रावंड मारतालो. अशें म्हाका कुतूहल आसता रावंड मारपाचें. रावंड मारतना पयल्यार एक नरकासुराक उबो करपाक ती क्रेन हाडिल्ली. क्रेनीन नरकासूर उबी करताले. येदो व्हडलो नरकासूर कळ्ळें तुका. दुसरी नरकासुरा म्हाका एक व्हडलो ट्रकूच हाडिल्लो सावंड सिस्टम घेवन. ती सावंड सिस्टम थंय उबी करपा खातीर तुगेले सगळे जाण धडपडटाले. बाकीचे नरकासूर हळू हळू करून एसेंबल जाताले. एसेंब्ली चालू आशिल्ली. पूण प्रश्न आयलो खंयचो? प्रश्न आयला तो ह्युमन रायट्साचो. आनी पणजे तर अशें जालां, हांवें एक कडेन पळयलां की बिल्डींग 2 आहा आनी नरकासूर 3 आहात. अशें सुद्दां चित्र हांवें एक कडेन पळयलां. 2 बिल्डिंगो 3 नरकासूर, पण तांचे म्युजीक सिस्टम्स त्या बिल्डिंगेच्या अर्दार पावतात. इतली व्हडली आहात. आतां हेजे ह्युमन रायट्स आनी नरकासूर काय आपल्याला रायट्स क्लेम करपाक शकना. पण नरकासूर करपी जशें पांडुरंग बाब म्हणटा कितें कितें आर्ग्युमेंट घेवन येवपाक शकतात. हें कशें टॅकल करपाचें? नरकासूर पळय न्हू आमी आतां ती आमची एक प्रथा आहा की त्या टायमार नरकासुरान खूब जाणांक त्रास केले त्या युगान. आनी मागीर कृष्णाक सत्यभामा वांगडा वचून ते युध्द करून ते युध्द ते जिखले आनी तेजो नाश केलो. हांगासर ह्युमन रायटान केस घेतल्या, पण ती केस अगेन नरकासूर आसपाक शकना. ते कोण सरावंडिंगा तेंचे खातीर आहा. आनी केस जी आसली जी गाजली गोंयभर ती फक्त एक स्पेसिफीक एरिये पुरती कॉलनी पुरती आसली जी सांतिनेजच्या. पूण हेचो त्रास आहा पळय न्हू हो गोंयभर आमी पळयता. म्हणजे त्या कॉलनीक जे कायदे लागतात गोंयभर लागपाक जाय. पण हेजेर म्हाका दिसना एक्शन कितल्या प्रमाणार जातली म्हणून. दुबाव आसपाकूच जाय. कारण आमी तांकां जर रातचे टायम लिमीट दिला न्हू हेंच्यांनी आयज सकाळच्यान म्युजीक स्टार्ट केला. नरकासूर एसेंबल जावना बट तेंचे म्युजीक स्टार्ट आहा आनी ते पळयता की मेकर्स ऑफ नरकासूर असेंबल जाले. हय. आनी अशें हांव सुद्दां चिंत्तालो की आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कोण पळयता जेणी नॉयज पोल्युशन पळोवपाक जाल्यार मिनिस्टर आहा आलेक्स बाब. आनी आलेक्स बाबाक जर कोणी अप्रोच जालो की बाबा तूं कितें करता, तो पयलीं म्हणटलो आपूण बाबा कांय करिना. पयलीं ते एकदां स्टेटमेंट केलो आपणी आनी आपले ते हिंदूचेर म्हणून आंगार येयले. हांगा नरकासुराची आपूण नरकासूर तो जावन सुद्दां आपूण तेजे वाटेक वयचो ना म्हणून अशी परिस्थिती तेजेर आसतली. पोल्युशन कंट्रोल म्हणजे एनवायरमेंटाचो मिनिस्टर जावन सुद्दां अशी परिस्थिती आसा. अशी परिस्थिती बरें काडलें तुवें सोदून हांवें आलेख शोभाची चिंतलेंच नाशिल्लें. तरी सुद्दां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान काल ऑर्डर काडल्या. फाटली खेपेक कितें जालां ताचे उपरांत आलेक्स बाबाचो नरकासुराचो विरोध करचो ना म्हणटा. ऑर्डर काडल्या पण ऑन ग्रावंड
चेक करपाक जाय पयलीं म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर तितलें आसपाक जाय आसल्यार त्या टायमार चेक करपाक जाय थंय असले गजालीन कितें विशय जाता ते मागीर ते धर्माचेर येता ते आमचे ट्रेडिशन म्हणटा मागीर ते पांडुरंग म्हटलें तशें ते म्युजीक चेंज करतले आनी देवाचें कितें लायतलें म्हणून तुमी ट्रेडिशन जर म्हळें लौकीक बाब जाल्यार हांव आनी तूं जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना काय 6 पॅक्स नरकासूर आमी पळयल्ले ना कळ्ळें तुका हे सगळे नरकासूर सगळे व्हडले व्हडले जिमा वचून आयल्या कशें दिसता बरोबर न्ही तुका तुवें आनी हांवें ल्हान आसतना असली आतां हांवें आनी तुवेंच जर ल्हान आसतना असली नरकासूर पळयल्ले ना ते कसलें ट्रेडिशन आनी प्रमोद आमी जो नरकासूर पळयल्यात असली पळयल्ले ना थंय 2 ताशे आनी 1 धोल वोत आवाज आनी जाय तितलो आवाज आनी तेजो त्रास लोकांक जायनासलो हें कितें चल्लां तें वेगळेंच चल्लां ही ट्रेडिशन न्ही इतली तरी आमी मान्य करपाक शकतात तुमी धोल ताशा वाजया ट्रेडिशन न्हू तशा हाडून वाजया शेमेळ 4 वाजया. धोल वाजया हय. 4 शेमेळ वाजया बरोबर तुम्ही ते ढिंचेक वा ते एक कर्णकर्कश आवाज म्हणटा पळय न्हू तो करून लोकांक त्रास धोलाक कोण सोसायटीक तुमी धारे धोलाक कोण ऑब्जेक्शन घेवचो ना म्हाज्या हिसपान कोण घेवचो ना डॉलाक कोणूच ऑब्जेक्शन घेवचो ना जोयल बाब बिफोर वी गो इन टू द अदर निटिग्रिटीज ऑफ नरकासूर कारण आज म्हाका दिसता सगळे लोकांक ह्या विशयाचेर मागीर आमी रियल नरकासुरा मारया पयलीं आमी हे तयार केले नरकासुरांचे उलोवया हे पळयतकीर तुकाय बी आशिना हे पळय दोग जाणां तर म्हाका सरळ सांगलें ती ऑर्डर बिर्डर बऱ्या ह्युमन रायट्स बऱ्या आमकां कांय आशिना म्हण जावपा तें जातलें म्हणून तुवें तेच म्हणटा प्रमोद हो आवाज जो येता वाडत आसा वर्सां वर्स लास्ट इयर हांगाच आशिल्लो आमच्या ऑफिसाच्या सायडीनूच आशिल्लो एन्ड इतलो भयंकर सावंड सामको की यू नो देर वॉज नो चान्स यू कूड वर्क इन द ऑफिस इनसायड एंड आवर ऑफिस इज कंप्लिटली एअर टायट लायक यू नो तांकां ग्लास एन्क्लोजर आसा आनी कितें आसा मिन्स लायक विंडोज ना पूण तरी आसतना इतलो मोठो आवाज येवंक लागलो की इट वॉज इम्पॉसिबल टू वर्क हियर अशेंच जालें की पुलीस आयले आनी पुलिसांनी तांकां सांगलें मातसो लो करा ताणें केलो सावंड पुलीस गेले म्हणटच परतून ताणें अशें हें केलें सो दीज थिंग्स लायक आतां पळय ह्युमन रायट्स तेणें एक एडवायजरी काडल्या की ऑर कॉशन नोट काडला की मातसो तेंचेर पुलिसांनी हें धरचो म्हणून मातसो हें करून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑल्सो वील से दॅट ओके फायन वील ऑल्सो बी मॉनिटरींग पूण कांयच जावंक शकना हिंगा कित्याक नंबर 1 एज हेणें म्हणलें तशें लौकिकान म्हणलें तशें की there is a little bit of religious touch to it so असली नरकासूर रिलिजियस हे ते भायर आहा ते आमच्या ते रिलिजियस ना जाल्यार देखून अशें दिसतलें की ओन्ली हात बेश्टोच हात घाल्ल्या भशेन दिसतलो दॅट इज वन पार्ट सेकंड पार्ट इज तूं करतलो जाल्यार केन्ना खंय करतलो खंय हात घालता इट्स ऑल ओवर गोवा हय सो आयदर आर यू गोईंग टू डू इट ओनली इन पेंजीम और आर यू गोईंग टू डू ओनली इन मारगांव शकत ना न्हू द गव्हर्मेंट मेशिनरी इटसेल्फ विल बी फॉलिंग शॉर्ट इफ यू गोईंग टू control this sound. There are too many narcasurs tonight to apprehend them. So the best way possible would be the government, like I CM ने म्हणलें after the cabinet briefing ताणें म्हणलें की एक शांतपणान करचें लिमिटाचे भितर कर एन्जॉय करचें वील ऑल्सो एन्जॉय एवरीबडी लेट एवरीबडी एन्जॉय म्हणून सो एटलीस्ट that should be the benchmark, that should be the message across. तुजी लिमिट ते म्हजी लिमिट न्ही नो हांव कितें म्हणटा म्हजी लिमिट ते हाजी लिमिट न्ही अशी परिस्थिती आहा हांगा लिमिट आसूं पूण एक तरी खंय तरी मदीं आमी एक हें करचोच पडटलो न्हू यू कॅनॉट गो टू सच अ डेसिबल वेर यू कांट एब्सोल्युटली सारकी न्ही करून आनी एक गजाल म्हाका मेन्शन करपाक जाय पयलीं आमचे टायमार म्हणजे वाड्यार एक नरकासूर आसतालो सो हांगासर आमी पयलीं पयल्या की नरकासुराचो नंबर ऑफ नरकासूर कमी आसताले सो तितले तेंचे सावंड सिस्टम कमी मातशे स्प्रेड जावन वयताले पण आतां हांकां पॉलिटिशनाकूच जबाबदार धरचे पडटले जे स्पॉन्सरशिपा भुरगे येयले बरी स्पॉन्सरशीप दिली ते मागीर जितली तेंची स्पॉन्सरशीप मेळ्ळ्या त्या कॅपेसिटीचे ते सावंड सिस्टम हाडटा आनी जितली पॉलिटिशियन स्पॉन्सरशीप दिवपाक लागले आनी ती मेळटा म्हणून नरकासुराचो नंबर वाडपाक लागला सो आमी जर सांतिनेजचे लेनीक पयले आश्विनी टू शितल पर्यंत थंय 4-5 नरकासूर आहा तेंचेर स्वताची हांवें अशी 4-5 रस्ते पयल्यात ते बिल्डींग कमी आसा आनी नरकासूर चड आहा सो हे पॉलिटिशियनाकूच तेका तितले जबाबदार धरचे आनी एक पॉयंट आसा कितें आतां नारकासुराचो एक दीस ते म्हणटले कितें की असले नारकासुराचें एनवायरमेंट आमचे नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टान सदांच आसता स्पेशली ऑन द विकेंड कोण कांयच करूंक शकना हांगाच लागता एक दिसाक तुमकां अशें म्हण आर्ग्युमेंट चलतलो मागीर सी दॅट बेसिकली ते कशें आसपाय जोयल बाब आमकां एक दीस त्रास जावन आमी जें उलयतात पळय ते थंय अंजुनाचे लोक एवरी डे आनी एवरी विकेंड फेस करतात हाजे वेल्यान तरी आमची सेन्सिटिविटी त्या लोकां विशीं वाडपा जाय आमगे उलटेच जाता आमी अशें सरळ वचत नात कशे वाकड्याच वाटेन वता कशे तुगेले मात सारकी न्ही